आमची अपील आसा इतलीच की जाता तितल्या बेगान सालिगांव पोलीस स्टेशनाचो जो इन्स्पेक्टर आसा तेणे FIR रजिस्टर करची आणि हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें मागीर आणि सरपंचाक आणि सेक्रेटरीक अरेस्ट सालिगांव पोलीस स्टेशनान कंप्लेंट फायल करपाक गेल्ले ऑन सरपंच सालिगांव सरपंच लुकास रेमेडियोस अँड प्रविशा भोसले जी सेक्रेटरी जावन आसा सो त्याच्या अगेन्स्ट आमी कंप्लेंट फायल केल्या आणि सर्वे नंबर 213/84 यांच्यानी जे NOC एका दिल्या जो त्या प्रॉपर्टीचे त्यांच्यानी 11 NOC दिल्या एकाच घरान त्याचो इनवर्ड नंबर जावन आसा एप्लिकेशनाचो 1343 डेटेड 29/07/2025 रेजोल्यूशन नंबर 10/19 आणि डेटेड 12/8/15 हेचा रेजोल्यूशन घेतलेले आसा आणि एप्लिकंट जावन आसा कार्लोस डिसोजा हाऊस नंबर 4/45 टाबरावाडो सालिगांव बार्देस गोवा आणि हेणें NOC घेतल्या 11 NOC घेतल्या आणि NOC आसा 2 नंबर्स फॉर फॅब्रिकेशन शॉप इन सर्वे नंबर 213/84 1 NOC for hotel, 1 NOC for vegetable shop, 1 NOC for selling of fish, 1 NOC for sofa mattress shop, 1 NOC for general store shop, 2 NOC for two-wheeler repair shop, 1 NOC for cane furniture shop, 1 NOC for hardware shop. आता एकाच सर्वे नंबराचेर एकाच हाऊस नंबराचेर 4/45 हाऊस नंबर इन टाबरावाडो 11 NOC तेंच्यांनी इश्यू केले. आता ह्यो सगळ्यो तेंच्यांनी एप्लिकेशन घातलेलें हे पळय हें एप्लिकेशन वायट ड्रेस आता 213/84 बिलोंग्स टू आंतोनियो VM डिसोजा सर्वे नंबर 2138/4 आणि ओनर्स डिटेल इज दिस ओनर्स डिटेल. आता इलेक्ट्रिसिटी बिल कोणाच्या नावाचेर आसा हाऊस नंबर 4/45 टाबारावाडो सालिगांव इन द नेम ऑफ लुकास रेमेडियोस. हे इलेक्ट्रिसिटी बिल लुकास रेमेडियोस हे एप्लिकेशन फाइल्ड बाय मी RTI आणि वो सर्वे नंबर 213/84 हेच्या अगेन्स्ट दिला तेंच्यांनी. आता हितून हे रेजोल्यूशन तेंचे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ही रेजोल्यूशन कॉपी ज्या सेक्रेटरीन रेजोल्यूशन पास केलें विदाउट एनी इन्स्पेक्शन हू इज द रियल ओनर ओनरशीप चेक करप ना तेजी शॉपां कितें आहा ती चेक करप ना जागो इन्स्पेक्ट करप ना कितें डॉक्युमेंट घेवप ना कितें ID घेवप ना एप्लिकेशन दिल्ले भितर ID ना तेजी कांयच घेवंक ना कोण ओनर तो फायंड आउट करप ना. आता हे रेजोल्यूशन घेतला इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2025 proposed Lucas dos Remedios and seconder Anil Parulekar. हे रेजोल्यूशन आता हे ट्रेड लायसन्सीस 21/08/2025 हे सगळे ट्रेड लायसन्सीस हे इलेक्ट्रिसिटी बिल. आता परत हाऊस नंबर 4/45 आहा (1) हेजेर आमचे इलेक्टोरल रोलाचेर मेळना नाव मिस्टर लुकार दोस रेमेडियोस हे इलेक्ट्रिसिटी बिल लुकार दोस कितलीशीच नावां चेंज जाल्या आणि तो डिफरंट नावांनी डिफरंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनां घेत आसा. जितली तेजी एग्रीकल्चर लँड्स आसा फिल्ड्स आसा तितून तो इल्लीगल रूम्स बांदत आसा तितून इल्लीगल कनेक्शनां घेत आसा. आता सुदीन ढवळीकर जो इलेक्ट्रिसिटी जेका डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री दिल्ली आसा तो आता खंय न्हिदला. आयज तुजी डिपार्टमेंटाची पळय इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स कोणाकूय दिता आणि जो सरपंच आहा पळय तो हेचो कसो उपयोग करून घेवपाचो आहा पळय इल्लीगल कामाक तो पळय हे प्रूफ. आयज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनां ही कशी दिता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेन्ना वयता पळय तेन्ना चेक करिना तेंचे मनीस इन्स्पेक्शनाक वचना काय तो सरपंच म्हणून तेजे घरा कडेन वचना तुमी इन्स्पेक्ट करपाक. आता आमकां एक डावट आसा
की हो कार्लोस डिसोजा म्हणटा तो जितो आसा हो मेला आमकां खबर ना. सपोज जितो आसा जाल्यार तेणे बाबा येवन आपली हांगा ओनरशीप क्लेम करची बाबा ही सारकी आहा, पूण 11 NOC हेका तेजेर इन्स्पेक्शना सकट कशें मेळ्यो. दुसरे हो आमी जेन्ना गांवांत फायंड आउट केले कार्लोस डिसोजा म्हणटा तो हो एक्झिस्टन्सानूच ना. तो मेलो काय लुकासान ताका मारलो काय कितें जालें हें आमकां खबर ना. बट एप्लिकेशन करतना तेजे IDs कितें आहा ते घेवप आसता. जेन्ना गांवांत आमी मॅक्झिमम जाग्यार 3 दीस घेतले सगळ्यांक विचारपाक, कार्लोस डिसोजा म्हणटा तो नांवानूच मनीस ना. आनी एकूच हाऊस नंबर तीग जाणांक दिला. एक हाऊस नंबर जो 4/45 इन टाबरावाडो कविता दास हेचे इलेक्शन रोलाचेर आसा नांव. दुसरो हाऊस नंबर हा 4/45 ह्यो इलेक्शन आमचे इलेक्शन डिपार्टमेंटाच्या बिलाचेर आसा, हो लुकास रेमेडिओस. आनी तिसरो आहा तो हाऊस नंबर हो एक कविता दास वो हाऊस नंबर 4/45. आणि कार्लोस डिसोजा हो तिसरो मनीस. सॉरी आमचो लुकास रेमेडिओस हो तिसरो मनीस. सो तीग जाणांक एकूच हाऊस नंबर कसो यूज जाता. आतां एक्झाम्पल दिता, सालिगांवान सपोज एकूच हाऊस नंबर 3 ते 5 जाणांक दिलो आनी आतां सपोज तितून कितें इल्लिगल गजाली घडल्यो, इल्लिगल सपोज ड्रग ट्रॅफिकिंग जालें ओ ड्रग्साच्यो कितें जालें ओ मर्डर जालो, पुलीस कोणाक सोदतले, पुलीस खंयच्या एड्रेसाचेर लेटर धाडटले, इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या घरान जातलें. जो आमचो मनीस जेणे केन्ना क्रायम करूं ना, जो इनोसंट आसा तो त्रासान पडटलो. हेका रिस्पॉन्सिबल कोण, हेका सरपंच आनी सेक्रेटरी. आयज सालिगांवान आनी एक हाऊस नंबर दिल्लो आसा 1/3(P)A जी मांद्रेकार फॅमिली आसा, जो ऑलरेडी त्या मांद्रेकार फॅमिलीक हाऊस नंबर दिला, तरी पूण त्या पंच मेंबरान दुसऱ्याक कसो दिलो हाऊस नंबर. सो अश्यो गजाली ह्यो सगळ्यो घडटा आनी हे जे व्हडले क्रायम घडटा. आता ते कार्लोस डिसोजा जो आसा जेका NOC दिल्या त्याच्या नांवान रिसीट काडला, 21,000 रुपया पे केला ताणें. NOC फी 14,000 आनी गार्बेज 7,000. ही रिसीट, हे ओरिजिनल एप्लिकेशन सेम, ही ओरिजिनल रिसीट, ही RTI थ्रू घेतल्या. ही परत जो ओनर आसा प्रॉपर्टीचो 213/84 आंतोनियो, मातशें व्हडलें नांव आंतोनियो VM डिसोजा दाखोवपाक लागून. आतां हो सालिगांवचो सरपंच इतले क्रायम करता, इतले फ्रॉड डॉक्युमेंट करता, जाल्यार BDO, डेप्युटी डायरेक्टर मागीर हो आमचो माविन कुदिनो जो मिनिस्टर, मागीर CM आनी लोकल MLA जो डिफेक्टर आहा केदार नायक, हेंचे कांयच आवाज ना. तांकां जाय फक्त वोट बँक, वोटिंग कार्डां करप आनी तांकां दिवप. इल्लिगल जावं खंयसरूय बाना. पूण आयज जी ह्या विलेजीच्यो जेन्ना पळय नश्ट, विलेजी कश्यो नश्ट जाता आनी विलेजस कशे नश्ट जाता बिकॉज ऑफ दीस पंच आनी सरपंच जे गांवान इल्लिगल बस्ती करता, जे शेतां जी एग्रीकल्चर लँड कल्टिवेबल लँड आहा तितून ते रूम्स काडटा आनी तितून ते आमचे रूम्स कल्टिवेट करता. तितून कांय आमचे जे शेतां आमची जी भात रोयता, भाजी व्हेजिटेबल्स रोयता तेन्ना आतां एक नवो सिस्टम येयला, विला आनी रूम्स कल्टिवेशन करपाचें शेतांनी. सो हेजेर तेंच्यांनी सरकारान आन्सर दिवचें, हेजेर CMान आन्सर दिवचें. तुमी स्ट्रेट सांगला जे एग्रीकल्चर लँड आसा ते कशेच कन्वर्ट जावचे ना, पूण हे रूम्स बांदता, विलास काडटा आनी थंयसर कन्वर्जनाक घालता. पयलीच मेसेज दिता डेप्युटी कलेक्टरान आनी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेंट आसा, ह्यो जेन्युइन कंप्लेंट आसा, तुमकां विथ प्रूफ दाखयल्ले आसा. ज्या मनशांनी प्रॉपर्टी पयले इकल्या आनी मागीर हाऊस नंबर केल्या ते पासून प्रूफ तुमचे कडेन दवरता. फुडले जेन्ना इन्स्पेक्शन येतले पळय तेन्ना, आतां ह्या विकान फुडल्या विकान इन्स्पेक्शन आसा परत आनी एक इन सालिगांव. सो त्या इन्स्पेक्शनाक आमी तुमकां सगळ्यांक आपयता, कोण गांवचे येवंक सोदता, जे खरे इलिगेलिटी आनी पेपर पळयतले जाल्यार थंयसर या. पूण आतां आमी PI कडेन मागलां की हेजेर FIR जावची म्हणून. ही जी कंप्लेंट्स घातल्या तेजेर FIR रेजिस्टर जावची. ह्यो सगळ्यो NOC, एकूच NOC दाखयल्लें हांवें. 1
2 3 4 5 6 7 अशी ह्यो सगळ्यो आतां एनओसी तेंच्यांनी दिल्ल्यो आसा. ह्यो हेजेर थरळ इन्व्हेस्टिगेशन मागता आमी. कार्लोस डिसोजा ही इज अलायव्ह ऑर डेड हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन मागता आणि पुलिसांनी तेजेर सारकी इन्व्हेस्टिगेशन करून तेजेर ना जाल्यार फ्रॉड डॉक्युमेंट्स केला म्हणजे तेजेर एफआयआर जावची आणि बीडीओन आणि डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन तेका डायरेक्ट आता सरपंच म्हणून डिस्क्वॉलिफाय करचो, तेका काडचो. आणि सेक्रेटरी आसा तेजेरूय एफआयआर जावची, कित्याक बींग अ गव्हर्नमेंट सर्वंट ते आयज इतले फ्रॉड करीत आसा आणि ते करप्शन करता ना करता ते सरकारान पळोवचें. पूण म्हाका दिसता इतले डॉक्युमेंट करता ते करप्शनानी इन्वॉल्व आसा आणि हो सरपंचूय इन्वॉल्व आसा. कित्याक सरपंचाच्या नांवान जितली लायटीची बिलां पे जाल्ली आसा ती सरकारान आणि पुलीस स्टेशनान ह्या पुलीस इन्स्पेक्टर आसा तेणे सोद लावचो आणि हेजेर जाता तितल्या बेगीन एफआयआर करची. जेन्ना लोकल्स कोणी अप्लाय करता तेन्ना सगळे डॉक्युमेंटातून चॅक करता. सरपंच जेन्ना इलिगॅलिटीज करता तेन्ना सेक्रेटरी तेज्या दारार वचना तेन्ना आमी आरटीआय घातली पळय डॉक्युमेंट घेतना तेका विचारले आनी कितें डॉक्युमेंटा, फायलीक ताणें सांगलें आनी एकूय डॉक्युमेंट ना. एक रेझोल्युशन आसा आणि हे लेटर केल्लें आसा. आयडी ना इन्स्पेक्शन करूंक ना तेजे भितर वचून तेणे लेंथ ब्रेथ ऑफ द शॉप्स कांयच घेवंक ना. सो हेंच्यांनी हे फ्रॉड केल्ले आसा आणि हेंच्यांनी आयज पंचायतीचो जे नाशाडी करून दवरलेली आहा आनी लोकांक ते इतले त्रास करता की हो सरपंच जावन आसा हो इतले तेजो एसेट्स वाडलेले आसा हे इलिगॅलिटीज करून. आनीकूय थोडे आरटीआयज घातलेले आसात त्योय तुमच्या फुडल्यान एक्सपोज करता आणि वन बाय वन हे सरपंचान आनी हे पंच मेंबरांनी सालिगांवच्या अलॉंग विथ द सेक्रेटरी कशें पंचायतीन वाट लावन तेंच्यांनी कशें इलिगल हाऊस नंबर इश्यू केल्ले आसा आणि कशी इलिगल शेतांनी एग्रीकल्चर लँडान कशी कल्टिवेशन केले तुमच्या फुड्यान हाडटा. 11 एनओसी जी आसा पळय ती कोणाच्या नांवार दिलेली आसा? कार्लोस डिसोजा एकूच व्यक्ती आहा तो? एकूच व्यक्तीच्या नावाचेर 11 एनओसी दिल्ल्यो आसा आणि तेंच्यांनी वन बाय एकाच वांगडाच एकाच रेझोल्युशन सगळें बरोवन घातलां. आणि एक एनओसी जेन्ना मनीस घेता तेन्ना कोणी वयता आणि बाबा पळयता तेजें घर कितें आसा, खरेंच तो रावता थंयसर कितें हे डॉक्युमेंट्स घेता. पूण हे अशें कशें ह्याच नांवान अश्यो कश्यो दिवपाच्यो हेंच्यांनी लोकल्सांक इतले त्रास करताय. लोकल्सांक होच डॉक्युमेंट जाय तो डॉक्युमेंट जाय पूण हेंचे कोण चॅक करप ना. अशी एनओसी जर इश्यू करता तर ग्रामसभा बीन कितें घेता हेजी कितें डॉक्युमेंट्स बीन आहा तुमचे कडेन? ग्रामसभेचे हे ग्रामसभेक दिना, हे फोर्टनायट मिटिंगेक पास करता ते. ग्रामसभेक रिकमेंडेशन कोणी दिला तेका? रिकमेंडेशन प्रोपोजर आणि सेकंडर. प्रोपोजर जावन आसा लुकास रेमेडियोस, सेकंडर जावन आसा अनिल परुलेकर. इट इज देर ऑन द रेझोल्युशन. तुमकां रेझोल्युशन कॉपी जाल्यार आनी एकदां दाखयता. हय हे रेझोल्युशन. प्रोपोजर लुकास रेमेडियोस, सेकंडर अनिल परुलेकर. आता हे इतले जे फ्रॉड करता पळय तेंचेर कोणेच जाप विचारप ना. सेक्रेटरी जर रिस्पॉन्सिबल पर्सन तेणे सगळें चॅक करपाक जाय. आयज सेक्रेटरी जर मनीस इलिगॅलिटीज करूंक लागले आणि नाका जाल्यो गजाली करपाक लागले पंचायतीन जाल्यार लोकांनी विश्वास कोणाचेर दवरप? जी पंचायत आसा, जी पंचायत एक न्याय देवता आसा, जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आख्खी विलेजेसांक कंट्रोल करता इन द सेन्स गिवींग एनओसीज, तेंचे डेव्हलपमेंट पळप, सिस्टमॅटीक डेव्हलपमेंट पळप, हो कोण पळयतलो? आयज जर हेच फ्रॉड करूंक लागले जाल्यार सालिगांव एडमिनिस्ट्रेटर खंय तरी फेल जाला असो दिसता सालिगांव पंचायतीचो. जाल्लेच आसा. एज पर दीस हे डॉक्युमेंट तुमकां जितले एक्सपोज करता. लास्ट टायम जी कन्स्ट्रक्शनां दाखयली, ज्या कन्स्ट्रक्शनान सर्वे नंबर 213/8 सॉरी 218/3, 218/26 आणि 218/28 ह्या सर्वे नंबरांनी जेन्ना तो इतले लायसन्सीस पास करता पयलीं तो एफिडेविट दिता कम एनओसी सेईंग की आपूण हे कन्स्ट्रक्शन करपाक अमक्याक अलाउड करता आणि तेजी नांवां घालता. सम दास आणि कोण नांवां आसा ती तेंची खूब एनओसी दिल्या आणि परत तो जानेवारीन एक एफिडेविट दिता हेका आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक आणि हेका बीडीओक की ते आपूण परत एका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आपल्या चेड्याक दिता सेम सर्वे नंबर. म्हणजे एकाच सर्वे नंबरान कितली म्हणून कन्स्ट्रक्शन कोणाक दितलो. आणि तुवें जेन्ना प्रेस दिताना मदींच आमदाराचें सुद्दां नांव घेतलें, रिजन कितें? येस, आयज जेन्ना तो हे वोटर्सांचेर बाबा आनी ही जेन्ना तो भोंवता थंयसर वोटींग मागपाक
जेन्ना तो सराउंडिंग सगळे डेव्हलपमेंट भोंवता तेन्ना ताका दिसना ही एग्रीकल्चर लँडान बाबा जे बस्ती जाल्या त्यो कित्याक जाल्या जे कल्टिवेबल लँड जे पंच मेंबर स्वता जावन करता तेंचे ताका दिसना. आनी एक मेसेज दिता आमी मायग्रंट्स जे लिगल वेन रावता तेंच्या अगेन्स्ट ना, जे इल्लिगल हांगासर येवन आमची लँड फिलिंग करून हांगा इल्लिगल वे रावता, जे डॉक्युमेंटेशन करनासतना असले पंच मेंबर तांकां प्रोटेक्ट करता. आनी जे पंच मेंबर हे प्रोटेक्ट करून जे इल्लिगल वोटींग कार्डां करता आमी तेंच्या अगेन्स्ट आहा. आमी जे लिगली जे डॉक्युमेंटेशन करून रावल्लो आसा तेंकां संविधानान तेंकां रायट दिल्लो आसा तेंच्या अगेन्स्ट ना आनी तेंच्या अगेन्स्ट वयचेय ना.